माध्यम प्रश्नाचेर पर्रीकार सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक उत्तर गोंय काँग्रेसीन येवकार दिला। उत्तर गोंय प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकारान बुधवारा पत्रकारांक ही माहिती दिली। फुडली 5 वर्सां काँग्रेस पक्ष लोकांची सेवा करतलो अशेंय पणजीकारान सांगलें। फाटल्या सरकारान जांकां नोकरेची नेमणूक पत्रां दिल्लीं तांकां कामार घेवचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन ह्या विशयाचेर भासाभास करून ह्या वेळार हांव पर्रीकार सरकाराक परबी दिता की तेंच्यांनी जे आमी धोरण आपणायले पालकांक जो अधिकार दिवपाचें धोरण जे आपणायले तेच धोरण घेवन ते मुखार गेल्ले आसा। त्या खातीर आमी तांकां अभिनंदन म्हणटा, तांकां परबी दिता। काँग्रेस पार्टी हें काम करपाचें आयज आमी मानून घेतलेलें आसा की आमी मुखावयली 5 वर्सां लोकांची सेवा करतले, लोकांची मदत करतले आनी ज्या ज्या वेळार लोकांक गरज आसतली त्या त्या वेळार उत्तर गोंयची काँग्रेस पार्टी सगळी आमची समिती आनी आमचे ब्लॉक एकठांय येवन ह्या लोकांक मदत करपाक आमी मुखार सरतले। कोणीच अशें समजचें न्हू की काँग्रेस पार्टी शांत आसा, काँग्रेस पार्टी थंड पडल्या, काँग्रेस पार्टी जागरूक आसा। तांकां अपॉइंटमेंट लेटरां मेळिल्लीं आसा, तांकां आमची मागणी आसा की तांकां बेगोबेग सेवेन आपणावन घेवचें। आमची मागणी आसा ज्या भुरग्यांक अपॉइंटमेंट मेळिल्लें आसा, ज्या भुरग्यांक सिलेक्शन कमिटीन सिलेक्ट केल्ले आसा, ज्या भुरग्यांच्या अपॉइंटमेंट लेटराचेर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीची सायन आसा, तांकां बेगोन बेग तेंच्यांनी सांबाळून घेवचें। ज्या तरेन त्या दिसा मुखेलमंत्र्याच्या बंगल्याच्या भायर बोबाळ जालो आनी त्या बोबाळा नंतर जे तरेन मुखेलमंत्री भायर चलोन आयले तेंची ती चाल, तेंची ती एक्शन, ह्या एक्शनीचो आमी निशेध करता। कला अकादमी कडच्यान रेश मागूस किल्ल्या मेरेन पर्यटकां खातीर फेरी सुरू जातली। 400 वर्सां पयलींचो हो किल्लो आतां संस्कृतीक केंद्र जाला। ताचें उक्तावण करतना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ही घोशणा केली। गोंय सरकार, इंटॅक आनी हेलन हॅमिलीन ट्रस्टान मेळून ह्या किल्ल्याचें सोबितीकरण केलां। किल्ल्याच्या भोंवतणची कोमुनिदादची जमीन सरकार ताब्यान घेतलो म्हणपाचेंच पर्रीकारान सांगलें। हो किल्लो बऱ्यांत बरें पर्यटन स्थळ जावचें म्हूण सरकार थंय मुळाव्यो सुविधाय उबारपाचे आसा। I'll also ensure that nearby locality which belongs to Comunidad also will be taken over by the government to be precinct or areas surrounding fort, thereby making fort more commercially viable and free from encroachment. Because what activity you can't do, you can definitely go around some maybe 60-70,000 square meters social forestry is there. We can thin it out and work out some arrangement where economic activity can be carried out without damaging the heritage aspect of it. आज आमच्याकडे फोर्ट बऱ्या पद्धतीन रिस्टोर जावन लोकां खातीर उक्तो आसा, पूण तेज्या बरोबर बाकीच्यो सकयल्या भागांतल्यो ज्यो 4 गोश्टी आसा, ब्युटिफिकेशन आसो, रोड आसो, लायटी आसो, ह्यो गोश्टी करपाच्यो आसा। आनी ह्यो जाल्या नंतर हो जो फोर्ट आसा, हो फोर्ट गोंया राज्यांतलो टुरिजमा पैकी एक बरो डेस्टिनेशन प्लेस जावची। फाटल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत आपल्या खातीर वावुरिल्ल्या कार्यकर्त्यांक थंयचो मोगोचो आमदार दीपक ढवळीकार पिट्टा असो आरोप प्रियोळ प्रगती मंचाचो अध्यक्ष, उटाचो फुडारी आनी प्रियोळ मतदारसंघातलो आदलो अपक्ष उमेदवार गोविंद गावडेन केला। बाणस्तारी फोंड्या मार्गार कितलीशींच बांदकामां आसतना फकत 8 गाडेवाल्यांकूच नोटीशी काडल्यात अशें गोविंद गावडे म्हणटा। तांकां PWD नॅशनल हायवेच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराच्या सांगण्याच्या वयल्यान फोंडेचो उपजिल्हाधिकाऱ्यान इल्लिगल स्ट्रक्चर्स जी आसात ती डेमोलिशन करपाची एक ऑर्डर काडिल्ली आसा आनी ताच्या मुखार एपियर जावपाक सांगिल्लें आसा। प्रश्न उपस्थित जाता की ही इल्लिगल स्ट्रक्चर्स कितलींशीं वाटेर आसा, पूण फक्त 8 जाणांक
ह्या इल्लिगल स्ट्रक्चरचे शोकोस नोटीस आज उपजिल्हाधिकाऱ्यान काडिल्ले आसात आणि ह्या 8 जाणांचे एक ओवरऑल जर नजर जर मारलें तर फाटलें गोंयचे विधानसभेचे निवडणूक जाल्ली आशिल्ली त्या निवडणुकीक हे 8तले 5 जाण म्हजे खंदे समर्थक आशिल्ले दीस रात म्हजे बरोबर वावर करपी आशिल्ले हांवें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या जो खरो म्हाका एक विरोधक आशिल्लो ताजे विरोधात निवडणूक लढयल्ली आशिल्ली आणि त्याच पक्षातल्या आमदारांनी हे षडयंत्र रचिल्लें आसा हें म्हाका खुलेआम सांगनशें दिसता आणि ज्यांनी जे गाडेधारेकांनी किंवा जे शेतकरी कष्टकरी समाजान हे लोकांक जी आज मतां मारिल्ली आसात जो आमी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष व गोरगरिबांचो पक्ष म्हणटा शेतकरी कष्टकरी समाज पक्ष म्हणटात हो आज दाखोवन दिल्लें आसा हो समाजची तत्व जर असली जर पक्ष चलोवणारे जर आसात त्यांची तत्व बरोबर ना हे ह्याच घडवणुकी वयल्यान दिसून येता. गोवा मोटरसायकल टॅक्सी रायडर्स असोसिएशनान आपल्या सगळ्या वांगड्यांक रेनकोट्स दिवपाचें थारायलां. रेनकोट वांटपाच्या ह्या सुवाळ्याक गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीचो अध्यक्ष मांगरीश पै रायकार मुखेल सोयरो आशिल्लो. गोंयभरच्या सगळ्या पायलटांक हे रेनकोट्स वांट्टले. प्रत्येक फावट कितें आसता आयिल्ल्या दिसा कितें पळय जोड आसा ती कमीच पडटा. आयच्या दिसा म्हारगायेच्या काळान खरेंच जड जाता आशिल्ल्याकूय जड आनी नाशिल्ल्याकूय जड म्हणटा तशें. बट एट द सेम टायम तातूंतल्यानय मार्क काडपाक आमकां काडचोच पडटा कित्याक जेन्ना आमी धंदो घेवन बसता आनी फॅमिली घेवन बसता फॅमिलीक काय रस्त्यार सोडूंक शकना तांकांय आमी पळोवचेच पडटा धंदोय काय रस्त्यार सोडूंक शकना तोय पळोवचोच पडटा. दोनी हातूंतल्यान मार्ग काडपाक कशें हें करचें हाजेर आमी एक हे ताजो एक शिबीर जर घेत जाल्यार म्हाका दिसता तुमकां लाभ जातलो आनी तो घेवपाची आमची तुमी सांगता तेन्ना आमी हे वी वील सपोर्ट यू. तेतून आमचे कडेन अंदू बरेचशे असे जे हें करूंक शकता आमी असो आमचे कडेन फंड जमा जाल्लो आनी त्या फंडांसून आमी अंदू जे आहा पळय ते ह्यो सगळ्यो रेनकोट जे आहा पळय ते विकते घेतल्या आनी ते विकते आमी रेनकोट सगळ्या पायलटांक फ्री दिवपाचो हें केला. आनी ह्यो आयज फक्त शुभारंभ हो पणजेच्यान आनी आतां फाल्यां म्हापसा परवां फोंडा आसा अशे वेगवेगळ्या भागांत जे आमचे खंय आतां सगळ्यांक हें करतलो उद्देश एकूच की तो सभासद जो आहा मेंबर जो आहा जो पायलट आहा तो फीट उरचो आनी तो फीट उरल्या कारणान तिची फॅमिली आहा पळय ती सारकी वेवस्थीत मॅनेज करपाक लागून ताका हे हातभार लागचो हो आमचो उद्देश ताका लागून हें केल्लें आसा. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.